अळमी गोंयकारांच्या सामकी घोस्ताची. पावस सुरू जालो काय सगळे जाण वाट पळयत आसतात ती अळमी केन्ना बाजारांत विकपाक येतली हाचो. अंदूंचो अळम्यांचो सीझन सुरू जाला. गोंयच्या गांवगिरे वाठारांतले जायते लोक अळमी विकून आपलो बरे पैकी पयशे जोडटात. कांय जाणांचो तो वार्षिक धंदो. रस्त्या कुशीक अळमी विकून तांची बरे पैकी जोड जाता. मात जितली जोड तितले त्रासूय आसतात. रातचे रानांनी भोंवन जी अळमी मेळटात ती सकाळच्या आदेसाक रस्त्या कुशीक रावन विकप अशें तें गणीत. सांखळे कारापूर तिस्कार वाट्यांनी विकपाक घेवन बशिल्ले हे अळमेकार अंदू अळमी उणी म्हणून तांचो दावो. ताका लागून अंदू अळमी 500 ते 800 रुपया शेकडो. गिमान पावस लागूंक ना म्हणून गिमान अजिबात पावस ना लागला. गिमान 4-5 पडले मातशें आमी येताच न्ही. आता कंटिन्यू पावस आहा तेजो इफेक्ट कितें जाला? आतां कंटिन्यू पावस म्हणल्यार भरपूर पावस जालो. मातशी वखळ पडली पावस लागला जाल्यार मातशी आमी येता. आता उखळ जर पडली फुडें जाल्यार अळमी येतली म्हणटा? हय येतली येतली. आनी रानान कशें कितें आसता? रानान जनावर सगळे हळमी खाता न्हू, ते खातीर आनी हळमी कमी जाता. शेती खाता, साळो, चिसळ आनी शेरये, दुकोरा खाता, ते खातीर आनी कमी जाले हळमी. आदी तिके जनावर हळमी खायना खूपच प्रभाव. हय. रविराज च्यारी सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.